शेनवारा काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान आपल्या ट्विटराचेर सेक्स स्कॅन्डल बॉम्ब घाल्लो. सेक्स स्कॅन्डल काडपाक गिरीश माहीर. हे आदी आदलो मंत्री मिलिंद नायकाचे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण लोकांमुखार हाडपाक गिरीशाचो मोठो सहभाग आशिल्लो. मात ते वेळार गिरीशाचो प्यादो संकल्प आमोणकार मात आयज भाजपात आसा. आता स्वता गिरीश फ्रंट रनराची भुमिकेत आसा. शेनवारा गिरीशाचे ते कथित सेक्स स्कॅन्डलाचे ट्विटा उपरांत गोंयभर सरकारांतल्या एका मंत्र्या वांगडा एक बायल पंचाचे फोटो सगळ्याक व्हायरल जाल्ले. आता ते पंच बायलेन गिरीश चोडणकराक खुले पत्र बरयत काय खर प्रश्न केल्यात ते अशे. हे खुले पत्र बरोवपा फाटलो म्हजो हेतू होच की तूं जें केलें ताचें तूं आत्मनिरीक्षण करचें आनी तुज्या कोशेसाक विचारचें की तुवें केल्लें कृत्य बरोबर. एके बायलेची आत्मसन्माना कडेन खेळप सारकें. अनधिकृत आनी फटीचो पोस्ट ट्विटराचेर घालप सारकें. दुर्भागी पीडित बायले कडल्यान तुका परबी. तूं जे म्हायतेचे कात्रण ट्विटराचेर घाल्ले ते खंयचेच न्यूज पेपराचेर प्रसिद्ध जाल्ले न्ही हें तुका बेस बरें खबर आशिल्लें. तुका हें खबर आशिल्लें की ते कोणे बरयला हाची म्हायती ताचेर ना. फकत राजकी फायदो आनी विशयाची सनसनाटी तयार करपा खातीर तूं बेजबाबदारपणान वागलो आनी अपराधी हेतून तुजे ट्विटराचेर घाले. माणुसकीचे दृश्टीन म्हाका तुका विचारपाक जाय की म्हजे जाग्यार तूं तुजी बायल, धूव, भयण वा आवयची अशी खोटी बदनामी करता आशिल्लो काय. 7 एप्रिल 2023 तुवें ट्वीट केल्ले की गोंयच्या मतदारांची काँग्रेसीचेर विश्वासाची कमतरता आसा. म्हजे कोतान तुजी बेजबाबदार ट्वीट आनी बेजबाबदार कृत्यांक लागून लोकांचो काँग्रेसीवेलो विश्वास गेला अशें तुका दिसना. हाचो तूं स्वता विचार करचो. तुज्या बेजबाबदार ट्विटाक लागून म्हजी लज गेली आनी म्हाका खूब मानसीक त्रास जाला. मात म्हाका तुजी माफी नाका. मात तुवेंच थारावचें की जें आपणें केलें तें बरोबर काय चूक. मजगतीं गोंय सरकारांतलो वरिश्ठ मंत्री मॉविन गुदिन्होच्या खाजगी सचिवान वास्को पुलीस स्टेशनार अनवळखी मनशा आड कागाळ केल्या. हे कागाळीत मंत्री मॉविन गुदिन्होचे फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल करून बदनामी केल्ल्याचो आरोप केला. 2 दिसांपासून गोंयभरात एक कथीत सेक्स स्कॅन्डलाचो लेखी पोस्ट व्हायरल जायत आसा. तशेंच हितून गोंयचो एक मंत्री आसा अशें म्हटलें वयता. ह्या प्रकरणात मुरगांवच्या महिलेन पॉलिटिशनान काल वास्को पुलीस तशेंच सायबर क्रायमान एक कंप्लेंट केल्ली आसा की ह्या पोस्टांतल्यान तिची इमेज खंय तरी डिफेम केल्ली वयता. तशेंच आयज पंचायत मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान तेजे प्रायवेट सेक्रेटरीनूय कंप्लेंट केला की ह्या पोस्टांतल्यान तेंचे मिनिस्टराचें नांव खंय तरी पिड्ड्यार केल्लें वयता. तशेंच तेंच्यांनी मागला की हेचेर पुलिसांनी कडक कारवाई करची. आतां आमकां वास्को पुलीस तशेंच सायबर क्रायम हेचेर कितें करतले कितें जातलें हें आमकां आनी फुडल्या येता त्या दिसान कळटलें. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम फिरोज. तर अशे तरेन काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान ट्विटाचेर घाल्ले कथीत सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणाच्यो घडामोडी घडटाना दिसतात. हे फाटले नेमके सत्य कितें, कोण बरोबर कोण चूक, हे प्रकरणाचे फुडें कितें जातले हाच्यो जापो सद्याक तरी ठामपणान कोणूच सांगपाक शकना. गिरीशान एक फण्ण मारून सोडला. मिलिंदाक सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण मात शेकिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.